Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भाशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले हुर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपले आनी 3 पावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? भोव अर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडे तुवें जिवंत केलें आनी पाताळांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंतोणाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटीवेलें खाला आपटिलें. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकोली आनी होरेब पर्वतार खास्तीचीं फॉर्मोणां. सूड घेवंक तुवें राजांक मागलें आनी तुजे स्वातेर प्रवाद्यांक मागून दवरलें. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी व्हडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच थोंडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां परतून स्थापूंक निसंतोणाच्या भाकीतांनी नेमलेलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान भरलो. आख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणांत पर्यंत ताचे कुडीन भाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो कोरण्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष भरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष भरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो भोगभोगून येता आनी भोंवती ताच्या दुस्मानांक गीर आसता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पळयता आनी कडकडटा. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष भरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या धोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोडतात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोष भरीत जायात.
मुर्ती पुजा करतात ती सगळीं आपल्या कुड्या देवांची बोडाय सांगतात ती लॉजेक सांपडतात. कित्याक सर्वेस्परा मुखार सोरपोट पडतात सगळे देव. जबाब बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां पोरी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोक्षिशात जाल्यार तुमचो सोर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बोक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सोर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बोक्षिचो ना. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तोशी आमची पातकां बोगोस. माथ्यो 12:12. नियाळाक आधार. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो सोर्गींचो बाप मोगाचो आनी एकलोच. बापान आमचे रोसणे लागीं दिलां तें आमी सांबाळुया. तुजें राज आमकां येवं. देवाचें राज आमी आमचे भावा भयणी मदें विस्तारुया. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या सोर्गींच्या बापाची खुशी आमी करिना, पूण चड पावटी आमची खुशी आमी करता आनी सोर्गींच्या बापाचेर आमी आड वेतांव. आमचे कुडीच्या जिविताचो गिरास जोडूंक आमी जायते त्रास आनी थोकोस घेता तेन्ना देव आमकां दिता. आमी आमचेर चुकलोल्यांक 1, 2, 3, 4 पावटी बोक्षिता. उपरांत आमी तांकां बोक्षिना. आमचो देव आमकां 70 पावटी 7 बोगोस म्हूण सांगता.
आमी दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिचो ना. पातकाचे ताळणेंत पडोना जावंक आमी सदांच मागणें करून देवाचेर पात येवन जियोंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. सदांच आमी बापाची खुशी करुया आनी ताचे खुशे प्रमाणे जियेल्यार तो आमकां सदांच वायटांतलो निवारतलो. मोगाळा बापा, जेजून तुज्या पुतान आमकां शिकयल्लें. आमच्या बापा हें सोबीत मागणें आमच्या उतरांतल्यान उद्गारून आनी कोरण्यांतल्यान जियोंक भावार्थान वावरूंक आमकां सगळ्यांक फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.